नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यक्रमात तुमका परत एकदा येवकार. हांव सुशांत कोकळकर आनी म्हजो सांगाती गौरांग मळकानेकार. आमी तुमच्या मुखार परत घेवन आयल्या साश्टींतल्यो कांय खुसखुशीत, कांय खरबरीत, कांय वोर्राद आनी कांय तोर्राद अश्यो खबऱ्यो. गौरांग, सद्याक आतां साश्टीक आनी सगळे मडगांवाक एक विशय चालू आसा, तो म्हणजे पयर जाल्लो रातचो गोळीबार. अशें हाजे पयलीं बाणावले जाल्यार अशीच गजाल. एकले हाका पर्यटकाक न्ही, एकल्या मनशाक बडयलो. कित्याक लागून वाडल्यात ह्यो, कितें कशें, आनी लोकांचे भंय आसा काय कितें? मेन म्हणजे अशें दिसता की पुलिसांचो आतां भंय ना आनी हांगा गँगां वाडपाक लागल्यात. तुवें फाटल्या दिसा पयलें आसतलें, एक 2 वर्सां फाटीं बाणावले झगडी जाली पयलीं कोलवा, आनी रातची ती बी, आनी मागीर ताका सरकारान येवन मारलो ते कुलाल गँगाचे हाका. ताचो व्हिडियोय काडलो. हाजे नंतर हालीं तुवें रुमणावळ दवरले पयलो आसतलो, खून जालो तो. बिंदास घरा वचून कोणी कोणाक मारतात. आतां ते गँग आसा, कितलींशीं अशीं प्रकरणां जाल्लीं आसा. आतां ही तर पयर जाली ती सामकी एकदम म्हणजे अशें तो भाडे मागपा वता कोण तरी आपल्याला दवरिल्ली डिपॉझीट, आनी गुळी घेवन येता आनी बिंदास तो फार मारता. नशीब बरें की कोणाक तो फार लागलो ना. 2 जाणांक चुकलो, ते दुसरे घरांत ताजेर फार पडलो आनी चुकलो. हाका कितें पळोवपाक जाय मेन म्हणजे की त्या भुरग्या कडेन रसल जो सोजा आसा ताचे कडेन लायसन आशिल्लें हें अजून पर्यंत क्लियर जायना. आतां 2 दीस जाले ह्या घटनेक. ताका 1 दिसाचो काल रिमांड घेतला. हें पयलीं क्लियर जावपाक जाय. दुसरी काल तुवें रातचें पयलें आसतलें, थंय परती त्याच एरियेक परती 2 बिगर गोमंतक्यां भितर झगडी जाली, एकमेकाचेर मारलें. आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आसा हांगा की बिगर गोमंतकी म्हणून बॉब मारतात आनी दुसरे सायडीच्यान तांचे शिवाय हांगा पानी आलना. पण हांगा एक परते जाला बिगर गोमंतकी, हांगा गोंयकार येता आनी एक बिगर गोमंतकाचेर गुळी मारता. हें कितें? कारण गोंयकार म्हणटे आमी म्हणटा थंड शांत अशें सगळे, आनी हो आनी येता तो आनीक तो जर व्हिडियो पळयलो जाल्यार अशें दिसता की बिंदास तो चलून येता, अशें करून 2-3 गुळयो मारता आनी सुशेगान चलून वता. आनी ताका कोण आडायना, कोण कांय करना. अशी परिस्थिती कितें? कांय करना म्हळ्यार थंय खूब जाण आशिल्ले, रेस्टॉरंटाक आशिल्ले, आनी एकदम जर गुळी मारली आनी कोणी मारलो ते सगळेच भितलेच न्ही. रेस्टॉरंटांत थंय आमी आयकलें थंय लोक बशिल्ले, ते रेस्टॉरंटाक काम करपी एक 10-15 जाण आशिल्ले. आनी तांकां इतली असो भंय पडलो की तांचो पयलीं हड्ड्या कपकप जालो गुळी मारतकीर, आनी मागीर तो चलत गेलो. आनी मजेची गोश्ट म्हळ्यार तो गाडी घेवन डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार गेलो आनी सरेंडर जालो. हातूंक आतां हे गुळी मारल्यो त्यो हे सगळे आसा, पूण एक ज्या जाग्यार हें रेस्टॉरंट आसा त्या जाग्यार हें रेस्टॉरंट आसपाचें काय ना होच एक व्हडलो प्रश्न आसा. कारण तो कोर्टा कुशीन तें रेस्टॉरंट आसा, तो मेन रस्तो आनीक अशीर रस्तो. थंय एक जर गाडी रावली जाल्यार दुसरी गाडी वचपाक मेळना, आनी सांजचें थंय जाता गर्दी पडटा. हाका दोशी कोण? म्युनिसिपालिटी काय चलोवपी काय तांकां आशिर्वाद दिवपी राजकारणी? हाका हे सगळेच दोशी म्हणल्यार तुवें आतां हें कितें नवी न्ही. थंयच एक रेस्टॉरंट आसा अशें न्ही. मडगांव सगळी जर मडगांव पळयलें तुवें, आतां मडगांव बाजाराकच पळय, आतां अशी मडगांव बाजार म्युनिसिपालिटी सायडीच्यान बाजार भरता फुटपाथेर, जे फुटपाथ ओपन स्पेस ती थंय एक्चुली भरपा जायना, थंय भरता बिंदास. थंय लोक येतात, धंदो करतात, हांगचे कितें गोंयकार न्ही. अशी सगळ्याकच मडगांवा भितर खंय मेळटा जागो मेळ्ळो थंय एक गाडो घालो, आनी कितें कळ्ळें आनी एक गाडो. हालींच तुवें दिगंबर कामतील एक स्टेटमेंट आयकलो आसतलो की मडगांवां खुबशे गाडे बेकायदेशीर आसा. म्हाका दिसता ते एडवोकेटान जेन्ना कोर्टाक घाल्लें फाटीं खूब वर्सां पयलीं, तेन्ना सगळी गाडी काडिल्ले. ताजे नंतर गाडी म्हणटा ते येवपा जायनाशिल्ले नवे, तरी आसतना आनी भर पडटा तातूंत भितर. आतां स्टेशन रोडार जर गेलो तूं, स्टेशन रोड हो म्हणपाचो ना, कित्याक केन्ना थंय घर येतलें आनी केन्ना ताची बिल्डींग जातली हेंय कळपाक शकना. आनी कांय गाडे तर म्हाका म्हजे कोतान नगरसेवकान स्वताच बांदिल्ले आसात, लोकांक दिल्ले आसात. अशे खुबशे आसात. पावर हावसा कडेन गेल्यार तुका गाडी दिसतले, आनी खंय गेल्यार गाडी दिसतले, अशें करून गाडी आसात. आतां गाड्याची नंतर ती दुकानां जातात. मागीर हाजेर म्युनिसिपालिटीन पयलीं लक्ष दिवपाक जाय. म्युनिसिपालिटीचो जर कोणी अधिकारी गेलो ताका खंयच्यान तरी फोन येता आनी तें कारवाय मागीर बंद जाता. हें एक मोठी चिंतेची गजाल. मडगांव जर निवळ करता पयलीं म्हळ्यार निवळ जावपाक जाय आनी अशीं दुकानां दिवपाक जायना. आतां तुवें सांगलें तें बरोबर आसा. कोर्टाच्या सायडीक थंय तें दुकान घालां, थंय गर्दी जाता, ट्रॅफीक ब्लॉक जाता. थंयच्यान कांय मिटरांचेर सिग्नल आसा. सिग्नल जर पडलें जाल्यार ती लायन सामकी कोर्टा मुखार म्हणल्यार पावता. आनी मेन म्हणजे कितें, जेन्ना कितें एमर्जन्सी आसता, एम्बुलन्स, फायर ब्रिगेड अशी खूबदां आडकून उरिल्ली आसा. हालीं पयर उजो लागिल्लो आमचे रिंग रोडार उजो लागील तेन्ना फायर ब्रिगेडीन येवन सांगपाक की आमकां गाडी व्हरपा मेळना. आनी कित्याक व्हरपा मेळना? कोणा दुकानां उजो लागिल्लो ताणेंच सगळी गाडी रस्त्यार पार्क केल्ल्यो. हातूंक ह्या जे रेस्टॉरंट आसा तातूंत भितर आनी एक मजेची गजाल म्हणल्यार
ज्या आमी अशें म्हणटात जाणी कायदो पाळपाक जाय जाणी अशें एका वकिलानूच हें दुकान विकती घेतलां आनी दुसऱ्याक भाड्याक दिल्लें आसा. अशी मडगांवां खुबश्यो गजाली आसतल्यो मडगांवाक, आनी मडगांवाक ह्यो चड करून जातात असल्यो. मेन म्हणजे कितें, पुलिसांनी हांकां स्ट्रिक्टली एक्शन घेवन हाजेर एक कितें तरी उपाय काडपाक जाय, ना जाल्यार मडगांव हाता भायर वतलें. अर्दें गेल्लेंच आसा मडगांव हाता भायर. तुवें जर खंयचे एरिये पळयलो, प्रत्येक कडेन एक कोण तरी गँग आपलें हें करून 2 नंबराचे धंदे करतात. जावं ते आल्कोहॉल आसूं, ट्रेनींतल्यान व्हरपाचें. आतां हालींच गुजरात पुलिसांनी मोठ्या प्रमाणान जे मडगांवच्यान रेल्वेच्यान हें गेल्लो ते मोठ्या प्रमाणान सोरो धरिल्लो आसा. गुजरात टीमूय हांगा आयिल्ली, पूण तांच्या हाताक कांय लागलें ना अजून पर्यंत. आमच्या पुलिसांनी तांकां सहकार्य करपाक जाय, रेल्वे पुलिसांनी हाजेर नजर दवरपाक जाय आनी एकदांचें हें मातशें बंद करपाक जाय. हो जो आतां जो गुळयो मारपाचो इश्यू आला तातूंत भितर आनी एक काल आरजीच्या एका हें केलें की हें सगळें वाडलां मायग्रंट्साक लागून. तो म्हणटा की मायग्रंट्सान भितर असली जे दादागिरी हें जाता तें हळू आतां गोंयकारां मदीं विकपाक लागला. असता हें आसा मतींत आसा. पूण आनी एक गजाल की स्पेशली आमच्या साश्टीकारा खातीर साश्टीकाराचो दीस हो मायग्रंटाक गाळी मारल्या शिवाय सुरू जायना. आनीक ताजी रात ते मायग्रंटा कडल्यान काम करून घेतली बगर ताची रात सोंपना. अशी एकमेकाचे हे एकमेकाचे दोनूय हे म्हणजे हाका कितें म्हणपाचें हें कशें करपाचें खरें मायग्रंट्साक लागून जाता काय आमचे लोक तांकां भाड्यान आपल्याला दितात ताका लागून जाता. कारण हे बसून जे गजाल आसा जे ज्या कारणा खातीर हो गोळीबार जाला तो सोजा बेकरी म्हणटा जो हो पूत सोजा म्हणटा तो एक तेंपार सामको मडगांवांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो आनी एंटरप्रिनर असो मनीस. ताज्या घरा कडेन लोकांची गर्दी पडटाली. ताजो चलो आपल्यालो हो बशिल्लो धंदो काडटा आनी एका नॉन गोवनाक चलोवपाक दिता, आपलें रेस्टॉरंट चलोवपाक दिता. बरोबर. हाका कितें म्हणटाले हे चुकता खंय चुकता कितें आर्जीन केला हो तांगे पॉलिटिकल हें घेवपाची. तांचे ते खंयच कोण पॉलिटिकल पार्टी सोडपाना. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी खंयच्याय इश्यूचेर आसूं तो आपूण घेतलो. आतां आर्जीले स्टँड तांचे बद्दल, पूण मायग्रंटाचे जर आमी उलयतात मायग्रंट कोण दिता तांकां. आतां हांव समज एक बेळगांवचो, हांव हांगा आयलो जाल्यार म्हाका हांगा रावपाक जागो जाय. कोण दिता? सुशांतागेर वतलो, सुशांत दिता जाल्यार हांव रावतलो न्ही हांगा. जर आमी दिनाशिल्ले जाल्यार जायनाशिल्लें. आतां तातूंत भितर दुसरें आसा म्युन्सिपाल्टीचे कामगार धरया तूं, जावं खंयचें कितें बाकीचें साफ करपी हें करपी ते सगळे हांगा मायग्रंट आसात. संसड्यार काम करपी सगळे चडांत चड मायग्रंट आसात. हे जर ना जाल्यार फाल्यां तो चिकोल काडटलो कोण? सो तांकां गाळी मारून आमी कांयच हें करपाक शकनात. हें आमकां जाय, हें पयलीं आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज मेस्त धर तूं, तुगेले कार्पेंटर धर तूं, जावं तुगेलो गवण धर तूं, हे सगळे भायलेच आसात. हे आतां पयलीं भशेन पेडणेचे मेस्त येताले तशें गवणे येताले फेमस आशिल्ले तशें करून आतां पेडणेचो कोण गवणो येवपाना हांगा घर बांदपाक. जावं पयलीं प्रत्येक गांवांनी एक गवण आसतालो तो पेडणेचोच आसतालो. तो आतां कोण उरपाना. आतां आमकां भायल्यान हाडचें पडटा. कार्पेंटर आसा, कार्पेंटर कोण मेळपाना. हे सगळे हे आमकां जाय पडटा. कार्पेंटर आनी गवणे म्हणटा हांगा साश्टीकारांचे जो हे आशिल्लो साश्टीन जो पांव दिल्ले पांववाले भायले आसात. इवन चोरीस करता ते भायले आसात. भायले आसा. बरोबर आसा सारकें. आनी भायले तांकां मायग्रंटा लागून कांय वाडना. तांचेर आमी कंट्रोल दवरपाक जाय. जर आतां एक मुगे भाड्यार रावता तर पुलिसांक सारकें फॉर्म भरून दिवपाक जाय. ही फॉर्मेलिटी पयलीं आमी करतात काय ना हें पयलीं आमी पळोवपाक जाय. आमी तांकां वाडयतात, आमी तांकां हें करतात आनी मागीर मायग्रंट करून मायग्रंटाच्या नांवांनी बोळा मारतात. काल हांवें म्हणलें तशें की साश्टी म्हणल्यार राजकारण म्हणल्यार साश्टी. आनी आज जे फातोड्ड्या प्रोग्राम जालो तातूंत ताजो प्रत्यय आयलो. आनी आजचें राजकारण आशिल्लें खुसखुशीत सामकें खुसखुशीत म्हणल्यार कोण कोणाचेर टिका करता काय प्रशंसा करता हेंय कळनाशिल्लें. तातूंत भितर विजयान म्हणलां की ताणें आतां जो टॉन्ट मारला सुदिनाक काय ताजी प्रशंसा केली तें कळना. तो म्हणटा की सुदिनाचो फॉर्मुला कितलोच कळना. कारण खंयच्याय हातूंत भितर खंयचो सरकार येता तातूंत सुदीन आसता. कितें तूं आशिल्लो त्या प्रोग्रामाक कसो हें आशिल्लो मूड कितें आशिल्लो? मूड सारको खेळीमेळीचो आशिल्लो. विजयान पयलीं सांगलें की आपूण टिका करपाना कोणाचेर, आपूण टिका करपा कित्याक कारण विजयालें काम जाल्लें आसा फातोड्ड्या तुका अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जावं बाकीचीं सगळीं तागे कामां ट्रान्सफॉर्मरय ताका दिल्लें आसा, अपग्रेडेशनाचें जालां. आतां थंय सांगलें जाल्यार विजयालें एक वटेन सारकें आसा. कारण विजय आनी सुदीन एकू बरोबर भायर पडिल्ले. प्रमोद सावंतान तांकां काडून उडयलें. पूण सुदीन खंयच्यान घुसून 6 म्हयन्या भितर ताका करून परतो भितर सरलो. आनी तो सरलोय बी कसो. सुदिनाक जर पळयलें तुवें ताणें TMC बरोबर टायअप केल्लें फाटल्या इलेक्शनाक. तरी आसतना 1 सीट जिखून सुद्दां 2 सीटी जिखून रोखडोच भितर आयलो. हरशीं तांकां घेवपाक गरज नाशिल्ली.
पूण तागेलें हें पळयलें जाल्यार तो खंयच्यान गुणायता काय खंय कितें प्रसाद लायता तें पळोवपाक कळपाना तुका, हें तुका आमकांय कळपाना. हें विजयाल एकदम पॉयंट सारको आसा तातूंत भितर. म्हणजे सुदीन खंयच्यान ना खंयच्यान तो खंयच्यानय मंत्रिमंडळाक येता. आतां तें खंय आसूं, तो थंय आसूं ना हातूंक आसूं, तातूंत भितर सुदिनान एक बरो चिमटो काडलो हळूच. तो म्हणल्यार जायकाचें काम सांगलें ताणें, आपणें जायकाची पायपलायन घाल्ली आनी मागीर जायका म्हणटा तें तूं जाणा, तुवें बरयलां आसतलें खूब जायकाचेर सामकें भरपूर बरयलां आसतलें. आनी जायका म्हणटा तें सगळें भुरग्या नांवार जाणटेल्या सगळ्या नांवार आशिल्लें, कित्याक तें करप्शनाच्या मदीं आयलें. तें म्हणपाक करप्शना खबर रेजिनाल्डा खबर आसतली. आतां सगळें रेजिनाल्डा खबर आसता म्हणटा सगळ्यांक हांसो पिकलो, पूण रेजिनाल्डा कित्याक खबर आसतली होय सुदिनान हळू ताका पॉयंट मारलो, कित्याक रेजिनाल्ड तेन्ना सेव गोवा आशिल्लो. आनी तेन्ना हें जायकाचें सगळें भानगड जाली. म्हणजे PWD लोकां मुखार जर दिसपाक लागली कमिशन PWD म्हण ती तेन्ना न्ही ती सारकी त्या टायमार. तेन्ना सुदिना कडेन PWD नाशिल्ली म्हणून तो एक चर्चिला कडेन आशिल्ली. चर्चिला कडेन आशिल्ली. तो एक पॉयंट बरो आयलो थंय सामको आनी लोकांचो सामको बरो एंटरटेनमेंट जालो. दुसरें म्हणटा तें आतां म्हाका हें सगळें पळयल्यार दिसता की विजय आज विजयान सुदिनाची तोखणाय केल्या. सुदीन म्हणटा तो कितें तो फकत खुर्ची तापोवपी मंत्री न्ही, बरोबर. तो कामां करता. डबल इंजिनी सरकारांतलो एकलोच मंत्री जो दिल्लींतल्यान पयशे हाडटा आनी कामां करता अशें म्हणटा तो. हो कितें हाका सुदिनाक प्रेज करपा खातीर केला काय हो प्रमोद सावंताक आड वाटेन मारिल्लो चिमटो? आतां कोणा मारिल्लो चिमटो हो विजय सांगपाक शकता. विजय सद्या विजयान मारलो ताका एक बरो पॉयंट आनी सुदिनान तागेली कामांय करून दिल्या. सुदीन तागे कामां कांयच आडोवन दवरना, तें एक बरें आहा. दुसरी म्हणजे विजय कित्याक मारतो हो पॉयंट तेंय कळना. विजयान ताका मारला, प्रमोद सावंताक हांगा मडगांवां मारलो तोय कळना. ही एक गोश्ट आसा सद्या मेन म्हणल्यार. विजय खंयच्यान पॉयंट मारता तें सारकें कळना. फर्स्ट टायम विजयाक क्रिटिसिजम करनासतना बरे भशेन विजयान सामकें फंक्शन म्हणजे कांय कोणा पॉयंट मारनासतना विजय थंड रावन सुदिनाक प्रेज केलो. तातूंत भितर सुदिनान एक आपणेच आपल्या प्रेज करून घेतलो की राष्ट्रीय महामार्ग जाता आमगेलो पेडण्यां टू काणकोण, हाजी म्हणटा सगळें श्रेय आपल्याक मनोहर पर्रीकर आनी नितीन गडकरी, कारण तें आमी सामकें मांडून तें हाडलें. आतां सुदिनान हो पॉयंट कोणा मारलो हें तूं सांगपाक शकता ना. आनी तातूंत भितर आनी एक हे पॉयंट आशिल्लो जेन्ना रेजिनाल्ड उठलो. रेजिनाल्डान सुदिनाकय प्रेज केलो आनी बरोबर तो मुख्यमंत्र्याकय प्रेज केलो. त्या वेळार विजय म्हणपाक लागलो कितें अरे मुख्यमंत्र्याक कित्याक हें करता. सो हे जर सगळें पळयल्यार दिसता की विजय म्हणटा तशेंच की ह्या हातूंत भितर प्रत्येक जाण मुख्यमंत्री म्हण, प्रत्येक खात्याचो एक मुख्यमंत्री म्हण, तसो सुदीन बी एक मुख्यमंत्री काय दिसपाक लागलो. म्हणजे हें जर पळयलें जाल्यार सगळें पळयल्यार की म्हणप की आमकां CMाक आमी प्रेज करतात हें म्हणटा तरी आसतना दाखोवप की ना फकत हांवेंच काम केलां असल्यातलो बी हो प्रकार अशें जावपाचें. विजय सुदिना कडेन मेन म्हळ्यार लायट आसा. लायट जर गेली सगळ्यांनी फुट्टली. ताका लागून बी विजयान दिसता म्हाका दिसता प्रेज केलो. तातूंत भितर विजयान रेजिनाल्डाक एक बरो चिमटो काडलो. अरे कित्याक आतां रेजिनाल्ड जालें कशें आसा, रेजिनाल्ड CMा प्रेज करचो पडटलो कारण तागे ती सगळीं कामां जावपाक जाय. फाल्यां समज CMान तागे कामां हाडायलीं जाल्यार रेजिनाल्ड उरलो अशी परिस्थिती आसली. सो एकमेकाक सांबाळून एक कसरत करून हे एकमेकाक घेतात सद्या अशी परिस्थिती आसा ओवरऑल. आनी एक बरो व्हिडियो सद्याक व्हायरल जाता. 3 दिसां पयलीं जेन्ना वारक्या ती प्रो बीच जे इनॉग्रेशन जालें तेन्ना चर्चिल मदीं खेळटा आसतना अकस्मात सकयल पडलो आनी एक थंय दुसऱ्या म्हणटा ताका आदार दिवपाक सोडून बाकी सगळे हांसपाक लागले. कितें कितें जालें थंय? ही आतां एक हांवें तो व्हिडियो पळयलो. रेजिनाल्डान सर्वीस घाली आनी तो कोण तरी काडलो बॉल आनी चर्चिल तो उमेदीन, चर्चिल म्हणटा तो सामको उमेदवार, तो सगळें हातूंत सामको उमेदीन तो मारपी, आपूण साळां बेळां उडी मारून नुस्तें काडलें म्हणटा तसो तो चर्चिल धांवलो बॉल काडपाक आनी आतां ती रेंवेचेर तो पडलो. पडटगीर मेन म्हणजे सगळ्यांत चड उमेद जाली ती म्हाका दिसता रेजिनाल्डा आसतली. कित्याक हो चर्चिल बॉल मारतालो कुडतरेंतलो म्हणटा रेजिनाल्ड म्हणटा आपणें ताका वारक्या येवन दिम मारपाक लायली. दुसरी उमेद जाली वेन्झी म्हणटा हो नुस्तेकारां आनी हाका फोडपाक सोदता, हो पडलो हांगाच पांयार पडलो. आनी तिसरो मेन म्हणजे हांसपासून CMान सगळ्यात चड हे हातूंत भितर मजा घेतली. CMान पोट भरून हांसून मजा घेतली सारकी. हे आतां तुमकां कळ्ळें आसतलें हांगा ह्या साश्टीक आतां सर्विसूय घालपाक लागल्यात, स्मॅशीय मारपाक लागल्यात, थोडे ते डिफेंडूय करपाक लागल्यात, थोडे बॅकफुटाचेर आसात आनी थोडे सामके एग्रेसीव आसात. ह्याच नोटाचेर आमी आयचे हे गजाली थांबोवया. साश्टी हो एक ज्वलंत असो गांव, ज्वलंत असो प्रदेश. ह्यो खबऱ्यो आयकोपाक तुमकां आवडटल्यो ह्या म्हाका हांव जाणा. ह्यो खबरो आमी अश्योच फुडें चालू दवरया.
आमकां तुमचो असोच मोग मेळूं. तो मेरेन तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं.